गोवा 365च्या खबराचित्रात येवकार हांव समीप नार्वेकार. सुरवेक हेडलायन्स. वेळसांव कांसवेलीची कांय घरां वांटोवपाचो निर्णय सांगले साउथ वेस्टर्न रेल्वे प्राधिकरणान. थळाव्या आमदारान पंचायत आनी रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या सांगतान केले जाग्याचें इन्स्पेक्शन. वेळसांव आनी कांसावले येवपाचो आसा नवो अंडरपास. मादय विद्यार्थ्यां मेरेन पावोवपाचो केलो यत्न पूण शिक्षण अधिकाऱ्यांनी घातल्यात बांद. गोवा फॉरवर्डाचो सरकाराचेर आरोप. आम आदमी पक्षाच्या मनीष सिसोदियाक 5 दिसांची सीबीआय कस्टडी. लिकर गेट घोटाळ्याचे चौकशी उपरांत सिसोदियाक एजन्सी कडल्यान अटक. गोंय घेता गरमेचो अणभव. उष्णतायेचे ल्हार तिगून उरता मार्चाच्या पयल्या सप्तका मेरेन. दीस उष्ण जावपाचे असले तरी रातच्या तापमानातय जातली वाड. आणि आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. दिवचल सरवण कारापुरा मध्यान राती जाल्ल्या अपघातात एक कार खोल देगणात लवणली. गाडयेंतल्यान प्रवास करपी जोडपे जखमी जाला. ही सुवात एक्सिडंट झोन जावपाक लागल्या. ह्या रस्त्याचे कामय चल्लां. अपघात आडोवपाक हांगा सायनबोर्ड उबे करप गरजेचे जाल्यात. पळयात. आमी पळयतात एक फाटल्यान एक गाडी एक खाईन अशी पडलेली आसा आनी हांगा बऱ्यापैकी रस्तो वयर जाला पूण तशेंच पळोवंक गेल्यार एक्सिडंट जे जाता तेजे प्रमाणूय खूब मोठ्या प्रमाणान ह्या वाठारान वाडलेलें आसा. फाटल्या वर्सा एक असो टँकर हांगा पडलेलो. तशेंच एक फॉरनरांकूय एक्सिडंट जालो तेजो जीव गेल्लो. पूण ही जी गाडी पळयल्यार आमकां अशें दिसता की कोणाचो तरी जीव गेला आनी पूण सुदैवान कोणाचो ह्या एक्सिडंटान जीव वचूंक ना. एक कपल जे साखळीच्यान म्हापसा वताले ते मायनर एक्सिडंटाचेर तेंचे निबावल्ले आसा. पूण जे एक्सिडंट जाला जे शार्प टर्न जो आसा थंयसर कितें तरी फलक कसले तरी आसपाक जाय. रस्त्याचें काम सद्या चालू आसा पूण थंय आमकां कसलेच फलक अशें दिसना की बॅरिकेड्सूय ना. जे सायन बोर्ड्स आसपाक जाय कितें तरी आसपाक जाय ते कांयच दिसना. हेचेर दिसून येता की गोवोरमेंटान कितें तरी हेचेर लक्ष मारपाक जाय. काम केलें म्हणून जायना. रस्तो बऱ्यापैकी जाला. येरादारी मोठ्या प्रमाणात ह्या वाठारान आतां सद्या वाडल्या. सायन बोर्डूय जाय जे एक्सिडंट प्रिवेंट करपा खातीर जे उपाय करपाक जाय ते करपाक जाय. ते केले जाल्यार अशे जे एक्सिडंट जाता ते कमी जातले. हो एक्सिडंट राती 1 जाला तो न्हिदलो अशें दिसता आमकां आनी तो सामको सोमती गाडी जी खाईन पडल्या आनी ते गाडीचे सामके बऱ्यापैकी काबार जाल्ली आसा ती गाडी. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकर आनी मनीषा जाधव. वेळसांव कांसावलेची सुमार 6 घरां वांटोवपाचो निर्णय खंय साउथ वेस्टर्न रेल्वे प्राधिकरणान घेतला. ताच्या आदी प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी हुवार पिडेस्त वाठारात भेट दिली आणि थंयच्या वास्तव जावन घेतले. वेळसांव आनी कांसावलेच्या लोकां खातीर अंडरपासाचो प्रस्ताव आसा. तो खंय घालचो ते थारोवपाक कुठ्ठाळचो आमदार आंतोन वाजान दक्षिण पश्चिम रेल्वे प्राधिकरण आनी कांसावली पंचायत मंडळाक बरोबर घेवन सुवातेची पळोवणी केली. रेल्वे प्राधिकरणान जरी घरां वांटयले अशें सांगलां आसले तरी प्रत्यक्षात पिडेस्तांक कसली थाकाय मेळटा ते पळोवचे पडटले. परत आमी रेल्वे ऑफिसर जे आसा ते कडेन बसून आमी डिस्कस करून जाता ती भाशेन मोकळें जाता ती भाशेन म्हाका सॉल्व करपाक जाय. कित्याक हांगासर थोड्यांक अंडरग्रावंडूय जाय, अंडरपास जाय, मागीर ओव्हरब्रिजूय जाय अशें तो प्रपोजल आसा. पूण तरी आसा फिजिबल कितें आसा पळय आमच्या भावान ग्लेनान आतां सांगलां फिजिबल कितें आसा तें करून दी म्हणटा ते भाशेन आमी म्हाका दिसता आमचे सगळ्यांक मेळोन आमचे पंचायताक तशेंच रेल्वेक मेळोनूच हें बसून म्हाका दिसता सॉर्ट आवट करपाक शकता. आतां तेका विचारतलो अशें तुमचो प्लॅन कितें काय म्हणून रेल्वे जे ऑफिसर आसा तेका विचारतलो तुमचो असो प्लॅन कितें. ते म्हणपाक लोकांली जी जायतीं ऑब्जेक्शनां आसा ताका लागून जाता ती भाशेन आपूण शिफ्ट केला आनी ती एक रेल्वे ट्रॅक आसा ती आपूण दुसऱ्या वतान व्हरता म्हणून जेन्ना तो शिफ्ट केलो जाल्यार म्हाका दिसता आनी सोंपेपण जावपाक शकता. हें आहा तें दिश्टी पडटा. लोक केसो क्रॉस जातालो आनी कितले एक्सिडेंट जाले हिंगा मेला देखून लोक मेला आनी भुरगे केश कोन पास जाता बूक घेवन ते आमी चोयला आमच्या दोळ्यांनी. आतां लोक हिंग उलयतालो कांसावली विलेजीस
ते म्हणटाले 50 वर्सां जालीं हें कोणें खबर देखून केलें ना. आज फर्स्ट टायम MLA आपल्या पांयांनी भोंवन हें आख्खें सर्वे केलां. सो घरां इफेक्टेड जाताय म्हणून आमगेर घरां डॅमेज जाताय. आमची घर येवन वयतली म्हणून लोक सगळे बोवाड जालो, आबूज जाल्लो. जेन्ना हे लोक इफेक्टेड पीपल जेन्ना सावियो कोचान सोन MLA आनी आमचो PI डायगो कोचान कॉम्युनिकेट करून रेल्वे ऑथॉरिटी को तेमी कन्सर्न केलें आनी गोरां सोयी गोर तेंकोन आहाय ती इफेक्ट जायना कांय डॅमेज जायना सो कितें सोल्युशन काडपाचें तेजे वयर भासाभास केली. काही दिसांसून तुम्ही पळयताले की कासावली वेलसांव ह्या गांवांत प्रोटेस्ट जाताले आनी प्रोटेस्टाचें कारण एकूच आसलें की जी घरां आहात जे प्रॉपर्टी ओनर्स आहा हेंची खंय तरी घरा इफेक्ट दुरीक इफेक्ट जातालो. पूण आयज कासावली विलेजीन आतूर वाज जो MLA आहा कुट्टाचो तेणी आयज इन्स्पेक्शन केलें. इन्स्पेक्शन करून तेणी पळयलें आनी रेल्वे ऑफिशलाक तेणी सांगलें की ही जी घरां ही इफेक्टेड जावपाक जायना. तशेंच हांगा अंडरपास आनी रोड्स जाय ते पेडिस्ट्रियना खातीर त्यो करपाची तेणी सांगलें आसा आनी तांकां रेल्वेच्या ऑथॉरिटीन एश्युरन्स दिल्लें आसा की हांगा घरां इफेक्ट जाता न्ही तेच्या खातीर तेंच्यांनी जी ट्रॅक आहा तो दुसऱ्या वाटेन वेस्टर्न सायडीन शिफ्ट करपाचो तेंचो प्लॅन आहा. तशेंच जे अंडरपास जे गरज आसली जे लोकांक वयपाक बाजार वयपाक जावं स्कुलाच्या भुरग्यांक वयपाक कित्याक की हांगा एक्सिडंट चड जाले बिकॉज लोक हांगा ट्रॅका पोवसून वयताले. सो ते खंय तरी कमी जावपा खातीर अंडरपासूय हे करपाचें थरयल्लें आसा आनी ते भायर हे जे ट्रॅक आसले ते शिफ्ट करपाचें थरयल्लें जेणे करून ही जी फाटल्यान म्हाजे घरां दिसतात नियरली 6 to 7 हावजीस आहा ती खंय तरी इफेक्टेड जावची ना. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, जवाहर बर्वे आणि भक्तीपै बाळगी. आम आदमी पक्षाचो वरिष्ठ फुडारी आणि दिल्लीचो उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदियाक आयज 5 दिसांचे CBI कस्टडीत धाडलो. लिका गेट घोटाळ्यात बरीच वरां चौकशी केल्या उपरांत सिसोदियाक एजन्सी कडल्यान अटक जाल्या. पळयात पुराय बातमी. आम आदमी पक्षाक व्हड आडखळ म्हणून येवपी घडणुकेत दिल्लीचो उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदियाक CBI न्यायालयान 5 दिसां खातीर CBI ताब्यांत धाडलो. सिसोदियाच्या अबकारी धोरणाक फावर करपाक सिसोदियाक किकबॅक म्हणून व्हड प्रमाणात पयशे मेळ्ळे अशें CBI सुत्रांनी सांगलां. तशेंच सिसोदियाची चौकशी करतना तांणी कशा कश्योय दिल्ल्यो जापो आनी ताचे कडेन आशिल्ल्या पुराव्यां कडेन ताका तोंड दिवपाची गरज आशिल्ली असोय दावो CBI करता. ह्या सगळ्या कारणांक लागून केंद्रीय एजन्सीक ताका अटक करपाक आदार मेळ्ळो. पूण सिसोदियाचेर मुखेल आरोप खंयचे? मजगतीं आम आदमी पक्षान नरेंद्र मोदीच्या फुडारपणा खाला भाजपा सरकाराचेर फारपेट केला आनी ही अटक फकत राजकी बदलो अशें म्हणलें. आप सबके कैमरे में कैद है और ये कार्रवाई दिल्ली पुलिस की नहीं है, ये कार्रवाई मोदी सरकार की है. दिल्ली पुलिस हो, CBI हो, ED हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, ये सब मोदी जी के इशारे पे काम करते हैं. जो कहा जाता है वहां से वही ये लोग करते हैं. इतनी अकल तो दिल्ली पुलिस वालों को भी है कि ऑफिस में किसी के नहीं घुसा जा सकता, लेकिन यहां ऑफिस के अंदर घुस रहे हैं तो किसके कहने पे घुस रहे हैं? कहां से निर्देश मिल रहा है उनको? मजगती हेर विरोधी पक्षांनी तेको दीत वेगवेगळ्या राज्यांनी निषेध केलो आनी आपाचे राजकीय कार्यकर्ते रस्त्यार देवले. तशेंच पक्षाक मेळिल्ल्या आर्थीक किकबॅकाचो वापर गोंया सयत हेर राज्यांतले वेंचणुके खातीर निधी दिवपाक केल्ल्याची माहिती CBI न्यायालयाक दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. म्हादयचो प्रश्न निवलो ना. थळाव्या संस्थांनी सर्तीच्या माध्यमांतल्यान विद्यार्थ्यां मेरेन हो विशय पावोवपाचो यत्न चल्ला. पूण कांय वाठारांनी शिक्षण खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी खास करून म्हादय संबंधीत कार्यावळींनी विद्यार्थ्यांक वांटो घेवंक मेळचे ना अशे खर आदेश लेगीत दिवपाक सुरवात केल्या. पळयात. काल आमकां एक बार्देस तालुक्याचो ADI किरण चोवलस्कर म्हणून ताणें एक मेसेज सर्क्युलर केली. बार्देस तालुक्याचो जो ग्रुप आसा शिक्षणाचो त्या ग्रुपाचेर मेसेज सर्क्युलर व्हडली मेसेज आसा. हांव मुद्दाम ती मेसेजीचो 5वो प्रश्न तुमकां वाचून दाखयता. No teacher shall attend nor take any students for any meeting/program/competition in connection to Madai nor conduct any activity in such connection. हाजो अर्थ कितें जाता तो सांगता खंयच्याच स्कुलांनी स्टुडंटांक किंवा मिटिंगेनी प्रोग्रामांनी कॉम्पिटिशनांनी वचप ना. हो तो बार्देस तालुक्याचो ADI आपल्या त्या स्कुला बार्देस तालुक्याच्या टिचरांक
ग्रुपाचेर घातला. आता हातूंतल्यान एक स्पश्ट जाता की दर वेळाचेर मुख्यमंत्री आमकां सांगतात म्हादय विशयाचेर राजकारण करनाका. आमी राजकारण करय ना, कारण ही जन आंदोलन जावची, ही चळवळ जावची, विद्यार्थ्या ते जाणट्या मेरेन पावची, सगळ्या मेरेन ही म्हादयचो विशय वयचो आनी गोंयची बाजू भक्कम जावची केंद्रा मुखार हो एकमय हेतू घेवन आमी हें कॉम्पिटिशन अरेंज केलें. कॉम्पिटिशन आमी करतलेच. हाजे मुखार आमी स्टेट स्टेजीचें कॉम्पिटिशन करतले, हाजे मुखार आमी ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन ही चालू आसतली, जनजागृती चालूच आसतली. पूण मुख्यमंत्र्याक आमी विचारपाक जाय असले जे तुजे डिपार्टमेंटाचे शिक्षण खात्यात तुजे कडेन आसा, तूं आमकां म्हणटा वारंवार म्हणटा म्हादयच्या विशयाचेर राजकारण करनाका. राजकारण कोण करता? तूंच सांगतालो म्हादय म्हजी आवय म्हणून. आज जर तूं आवय म्हणटालो जाल्यार म्हादयच्या विशयाक तूं आतां सावत्र जाल्यार काय तुमची गाय तुका केंद्र सरकारान पोस्को घेतलो हें स्पश्ट कर. कारण दिसान दीस तूं ह्या म्हादयच्या विशयाचेर लोकांक चिड्डीपाचो प्रयत्न करता. ज्या आंदोलनात जे भुरगे सक्रीयपणान वांटेकार जातात, जे एनजीओ एक्टिविस्ट जे वांटेकार जातात, तांचेर तूं दबाव हाडपाचें यंत्र करता. कित्याक? काय तुवें केंद्र सरकाराक उतर दिला की गोंया भितर आपण मुवमेंट जावं दिवचो ना आपल्या खातीर राखपा खातीर. हें तुवें आमकां स्पश्ट करचें. ह्या ऑफिसराक सांगता हांव, आमी सांगपाक सोदतात की तुमी पाळीव प्राणी जावन सरकाराचे वागनाकात. हे सरकार आयज आसा फाल्यां ना, पूण एक ऍडमिनिस्ट्रेशन आनी खास करून शिक्षण खात्याचो तो एडी आहे जी एक मुखाल्ली पिढी घडयता. तुम्ही जर आता ह्या विशयाचेर अशा पद्धतीचे राजकारण करपाक लागले जाल्यार येणाऱ्या पिढीक तुम्ही किती दाखोवन दिवपाक सोदतात? म्हणजे खंयच्या सोशल एक्टिव्हिटी विशू विद्यार्थ्यांनी घेवपूच ना. आजचो विद्यार्थी फाल्यांचो नागरीक म्हणटात जाल्यार हो नागरीक जो भुरगो आजचो भुरगो फुडाराक वचून नागरीक जावपाचो जाल्यार तुमी हांगा चिड्डीपाचो प्रयत्न कित्याक करतात? शॉर्टकट लोकांच्या बऱ्या खातीर असतात, पूण पेडणे म्हालांतलो सावंगाकर वाडो ते चोनसाय पार्शे मजगतीचो शॉर्टकट साप पिड्ड्यार जाला. खाशेली गजाल म्हटल्यार मोपा विमानतळाक लागून ह्या रस्त्या वयल्यान येरादारी वाडल्या. साळगांवकर वाडो ते चोनसाय पार्से मजगतीचो हो रस्तो डेथ ट्रॅप म्हळ्यार मरणाचो सापळो जाला. कित्याक तर कोरगांव, पालये आनी मांद्र्या वचपा खातीरचो हो शॉर्टकट आतां मोपा विमानतळाक लागून बिजी जाला. येरादारी दाट जाल्या, अपघातांक निमंत्रण दिवपाक लागल्या, दोनूय वटेन रस्ते पिड्ड्यार जाल्यार झुंजा पावंड्यार हो रस्तो दुरुस्त करप गरजेचो जाला. हो म्हाज्या फाटल्यान दिसता तो साळगांवकर वाडा सगळ्यात शॉर्टकट रोड आणि हो शॉर्टकट रोड सगळ्या लोकांक बरो पडटा. म्हणजे अप टू पालये, परत कोरगांव, पेटेचा वाडा, सावंतवाडा, हे मांद्र्यांक जितले गांव आसा तांकां हो सगळ्यान शॉर्टकट रोड आसा आगारवाडा वचपाक. आणि ह्या आगारवाडा वचपाचे हे लागीं लागीं 3-3.5 किलोमिटराचो हो सगळो रस्तो आसा. इतलो शॉर्टकट पडटा की आनी लांब वचपाक नाका, बेगीन पावपाक जाता. पण परिस्थिती अशी आसा की म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळयता गाडयो कशे येता ह्यो गाडयो येता, पूण 2 गाडयो येत जाल्यार प्रॉब्लम जाता आनी एक गाडी भायर पडटा. आनी ह्यो रोडाची जी सायट आसा ती खूब खोल गेल्लेली आसा आनी खोल गेल्ल्या कारणान खुबश्यो गाडयो हांगा एकदां सकयल गेली काय ते पडल्या शिवाय रावना, पडटा ते वयरूच येना गाडी. इतले की 10 इंच सारके खोल जाल्लेले आसा. गोवा 365 हेच्या पयलीं सांगलेले की ह्या रोडाची खरी गरज आसा सारको करपाची, पण म्हाका दिसता डिपार्टमेंटाची कामांच अशी आसा की कोणाचो पायपोस कोणाक नासल्या कारणान सुशेगाद आसा. कामगार त्याच्या फुडें, हायर ऑथॉरिटी त्याच्या फुडें, मिनिस्टर आहा ते तेंच्या माथ्यार आसा अशें दिसता. कारण हो रोड इतलो शॉर्टकट की सगळ्यांक बरो रोड हो जर सारको करीत आनी जर वायडनींग थोडो करीत जाल्यार एकदम सगळ्यांक बरें पडटलें. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकर, जवाहर बर्वे आणि निखिल जल्मी. मेघालय आणि नागालँड ह्या ईशान्येकडल्या महत्वाच्या राज्यांनी आज कर सुरक्षेत वेंचणूक जातली. दोनूय राज्यांनी मतदारांनी मोठ्या प्रमाणात मतदान केले. 2024 वर्सा जावपी सार्वत्रिक वेंचणुके आदी दोनूय राज्याचे मतदानाचे निकाल राष्ट्राची मनोवृत्ती दाखयतात. पळयात. नॅशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी आणि भाजपा या 2 राजकीय पक्षांनी नागालँडात संयुक्तपणान लढो दिवपाचें थारायला. NDPP 40 जाग्यांचेर झुजता जाल्यार भाजपा 20 जाग्यांचेर लढो दिता. दोगांकय सत्ता तिगोवन दवरपाचो विस्वास आसा.
ईशान्येच्या मुखेल राज्यात 13.17 लाख पात्र मतदार आसात जे सकाळ सावन मतदानाक व्हडा प्रमाणात जमले. मजगती भारतीय वेंचणूक आयोगान ज्येष्ठ नागरिकांक आनी कुष्ठरोगान पिडेस्त आशिल्ल्यांक लेगीत मतां दिवपाची खाशेली वेवस्था केली. नागालँडात कुष्ठरोगाच्यो एक्टिव्ह केसी आसात. नागालँडा भायर ताचो मुखेल शेजारी मेघालयातय वेंचणूक जाली. हांगा सत्ताधारी नॅशनल पीपल्स पार्टीच्या फुडाऱ्यांक जैत मेळटले हाची खात्री दिसताली. जाल्यार भाजप आनी तृणमूल काँग्रेसीन घुसखोरी करून NPPक सत्तेवेल्यान काडून उडोवपाची आस्त बाळगिल्या. मेघालयातल्या कांय वेंचणूक बुथांनी ईव्हीएमांनी गोंधळ घातिल्ल्याची माहिती दिली, पूण उपरांत ती सुदारली अशें वेंचणूक आयोगान सांगलां. मजगती दोनूय राज्यांनी 2 मार्चाक मतां मेजतले. देशात 2024 वर्सा जावपी सार्वत्रिक वेंचणुकेक वेगळो आकार मेळपाचो आसा देखून विश्लेशक ह्या निकालाचेर नदर दवरून आसात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. परतून एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. मया कसलीच उदरगतीची कामां जायनात सोडून पंचायत इमारत, पूण तिच्या बांदकामय 2016 सावन कासवाचे गतीन चल्ला. वेळ काडू कंत्राटदाराचेर कारवाय करची मयचो आमदार प्रेमेंद्र शेटीन मागला. मयेचो आमदार पेमेंद्र शेट्टीन पंचायत वांगड्यांक बरोबर घेवन सोमारा नवे पंचायत इमारतीच्या कामाची पळोवणी केली. त्या उपरांत तो मिडिया कडेन उलयलो. फाटली 7 वर्सां ह्या इमारतीचें काम चल्लां. 2016 वर्सा ताचो एस्टिमेट 2 कोटी आशिल्लो, पूण आतां तो 3.5 करोडाचेर पावला अशेंय तांणी सांगलें. आयकात. पयलीं जो प्रोजेक्ट स्टार्ट जाल्लो स्वर्गीय अदत्त शेट यांच्यानी हो प्रोजेक्ट फुडें घेतलेलो आनी तेन्ना त्या टायमार ह्या प्रोजेक्टाची कॉस्ट जाल्लें 2 कोटी रुपया. पण ज्या कॉन्ट्रॅक्टराक हें काम एवॉर्ड जालें तो अपयशी ठरलो कंप्लीट करपाक लागून, म्हणून सरकारान निर्णय घेवन ताका आमी काडलो. आनी हे गेल्या हांवें मार्च म्हयन्यान जेन्ना ह्या पदाचो चार्ज घेतलो तेच्या नंतर ह्यो सगळ्यो घडामोडी घडलेल्यो. म्हणजे जो कॉन्ट्रॅक्टर काम करिना ताका काडपाक लागून स्वता आमी इनिशिएटीव घेवन ताका काडून म्हणजे सगळो रिसर तेजो कायदेशीर सोपस्कर करून ऑर्डर बिडर ताका दिवन ताका टर्मिनेट करून तेजे कॉन्ट्रॅक्ट मागीर काडून मागीर दुसऱ्याक तो एवॉर्ड केला. आनी तेच्या नंतर हो जो एडेड न्यू GSR येयलो त्या अंतर्गत हांगासर आनीक एक 1.6 करोड रुपया आनीक इन्वेस्ट करचो पडलो सरकाराक आनी टोटल कॉस्ट आतां ह्या प्रोजेक्टाचे 3.6 करोड अशें जातले. ते जेन्ना टेंडर एक्सेप्ट करता एक्सेप्टन्स जेन्ना दिता न्हू तांकां टर्म्स एंड कंडिशनां ही घातलेलीच आसता सरकारान, पण ही सरकारान ती काटेकोरपणे पाळपाक जाय. हें आयज अत्यंत गरजेची गोश्ट आहा. सरकार कितें करता काही गोश्टी खंय तरी मारते मारून व्हरता, पण तशें मारते मारून व्हरोंक जायना. तांकां टिप्युलेटेड टायम दिल्लो आसता जाल्यार तेंची रिकवरी करची असो हो मुद्दो घालचो पडटलो. आमकां ते जे आमी सवलती दिता कॉन्ट्रॅक्टराक त्यो सवलती न दिता जे कामान तो टिप्युलेटेड टायमान जर तेणें ते केलें ना एक्सेप्ट करून जाल्यार तेणी ते परत भरचे पयशे पडटले. अशा तरेचे ताका कंडिशनां घालची पडटली जाल्यार ही वील बी टर्मिनेटेड फ्रॉम एवरीवेर. अशें खंय तरी जर जेन्ना पाबंदी घातली जाल्यारूच कॉन्ट्रॅक्टर ह्या जाग्यार येताले. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, श्वेता गांवकर आनी संगीता ओली. कोंगुटे LIC ट्रॉफी उमेदीन खेळिली. सेंट अँथनी पापोलो बॉयज हांणी जांबळेश्वर बॉयजांक 23 धांवड्यांनी हारोवन जैत मेळयले. पापोलो बॉयजांनी जांबळेश्वराक 67 रनाचे टार्गेट दिल्ले. पूण पापालोन केल्ली तेजस्वी गोलंदाजी आनी बरे तरेन आखिल्ले खेळामळावयले रणनितीक लागून जांबळेश्वराचे बॅट्समॅनाक आपल्या लक्षा लागीं लेगीत पावपाक मेळना. कलंगुटाचो पंच प्रसाद शिरोडकारान 25 आनी 26 तारखेक कलंगुटाच्या बोडकोवाडो स्टेडियमात अर्जुन बाबू शिरोडकाराचे यादीन डे नाईट LIC ट्रॉफी घडोवन हाडली. ही सर्त कलंगूट गांव पावंड्यार आनी कलंगूट मतदारसंघ अशा 2 पावंड्यार 2 लिगांनी जाली. आनी हो टुर्नामेंट जे पद्दतीन ऑर्गनायज जाता आमचो प्रसाद शिरोडकर तो कितें कसलें काम हातीन घेता पळय ते एक व्हडा उमेदीन आनी एक सरप्रायज फॅक्टर दाखयता पळय तो आयज आमकां कळंगुटेन हो सरप्रायज फॅक्टर दिसता. खूब वर्सांनी आमी हो फ्लड लायट टुर्नामेंट कळंगुटेन जे पद्दतीन आयज जाता फर्स्ट टायम असो जाता अशें म्हाका दिसता. न्यू इनोव्हेशन्स तो हाडटा आनी तेजी टीम जी तेज्या वांगडा हिंगासर काम करता ते म्हाका दिसता यंग यूथ इनोवेटीव आयडियाज घेवन
ते फुडें सरता आनी फुडें सरतना बऱ्यांतलो बरो टुर्नामेंट आनी ग्राउंड पासून ह्या फाटी बरो लेवल जाल्लो आहा, पिचूय बरी केल्ली आहा आनी म्हाका दिसता कलंगुटान आमी खुबशे डेव्हलपमेंट केले, पण सदांच उलयता आमी क्रिकेट ग्राउंडाचे, पण अजुनी पासून जायना तो रियलिटी. तो जावपाक जाय. म्हाका दिसता यूथ आमच्या वांगडा आहा आनी हे काम सगळ्यांनी मेळोन आमी करपाक जाय. आम्ही खूपशे टुर्नामेंट करतात, आमच्या पेंड्यान खूप टुर्नामेंट जातात. असेच जावचे. हांव ओरिजिनली कलंगूटचो, पण इलेक्ट जाला हांव पेडण्यान. आमचे चडशे फ्रेंड्स कलंगूटात आहा. असेच बरें काम करचे प्रसादान, आणि तो आपल्या वाड्यारूय बरें काम करता. हांवें तेजे पोस्ट पळयता, म्हाका धाडटा तो पोस्ट. अशेंच काम आसचें तेजे बरें. आनी हो टुर्नामेंट हांगा फायनल दोनूय टिमीक हांव कॉंग्रेच्युलेशन करता. हांगा कोणूच लुजर ना, ऑल वी आर विनर ओन्ली. गेल्या वर्सा हांव टुर्नामेंटाक आसलो हांगा, बरो जाल्लो टुर्नामेंट. पण हे फावटी जो टुर्नामेंट जाल्लो हांव डे नायट म्हणटा पळय तसो, आनी क्रिकेट प्रेमी हांगासर उपस्थित जे आसा. आतां म्हाजो मित्र आयज आमच्या वांगडा ना तो स्वर्गवासी बाबू शिरोडकर, आमी दोगूय वांगडा शिकताले, एकाच बेंचार बसताले. आमची जे कितें सोशल कारकीर्द आमी चालू केली दोगांयनी 1970 सालान. एक बरो म्हाजो मित्र आयज ना तो, परंतु तेजो चेडो जाचें नांव प्रसाद शिरोडकर आपल्या बाबाच्या नांवान हांगा टुर्नामेंट करता. तशेंच तेची टुर्नामेंट करपाची इच्छा आहे आपल्या बापाच्या नांवान. फुडल्या वर्सांनी अजुनूय बरो नेटान करचो. गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार, मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी. सध्या गोंय गरमेचो अणभव घेता. उष्णतायेचे ल्हार मार्चाच्या पहिल्या सप्तका मेरेन तिगून उरूं येता. दीस उष्ण जावपाचे असले तरी रातच्या तापमानात 1-2 डिग्री सेल्सियसांनी वाड जातली. सकाळच्या वेळार धुके आणि शीं पडटा. दनपार मेरेन गरमी जाता. देखून हवामानात सुसूत्रताय दिसून येना. चडीत तापमान 36 वयर पावतले. देखून कांय जाणांक दनपारचे भोंवपाक त्रास जावं येतात. उणें तापमान 21 डिग्री सेल्सियसांच्या लागसार पावूं येता. 3 मार्चा मेरेन सुके हवामान. 28 वेर कांय कडेन सकाळच्या वेळार दाट दंव. ह्या सप्तकात तापमानात 2 डिग्री सेल्सियसांनी वाड. मंगळारा चडीत आनी उणें तापमान 35 आनी 21 डिग्री सेल्सियस. बोट धनिया खातीर खाशेली सुचोवणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्या आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa360.tv ह्या आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.